पहिली सुरवात हेजी न्ही आमची आई झाड लायिल्ले पयलीं सकयलासलें देवस्थान त्या आदिस्थान मड्यार आनी मागीर आनी आमी ल्हान आसतना आमी येतालीं उदक बीन घालपाक ताका आनी मागीर ते पयलवाल्यांक घेवन आमी काम करताले पयलवाल्या खातीर करताले हे सगळे मागीर सगळे वाड्यावयले लोक येवन सगळे एकट्यान करूंक लागले आनी आतां तशेंच चालू आसा। मूर्ती केन्ना हाडली तुमी? मूर्ती 13 वर्सां आमकां प्रसिद्ध उद्योजक चंद्रकांत गांव आसा तेणी आमकां ती मूर्ती दिल्ली आनी भवार्था सगळ्यांचो सगळे लोक भवार्थान येता आनी सगळे हे करता आनी कितें असले प्रॉब्लेम जाल्यार हांगा येवन सांगतात। आयज आमचो 13वो वर्धापन दीस आनी भक्ती भावान सगळे जे आमच्या वाड्या वयली जी स्थायीक जे सगळे लोक आहा ते भक्ती भावान कालच्यान जे सेवेक आहा 8 दीस जाले आमी हांगा तयारीक लागलेले आमचो अध्यक्ष मोहन नायक तशेंच ही सगळीं जाणां महिला जो प्रसाद जावं आनी हे सगळे जो अन्न नैवेद्य सगळो आमी आमचे सगळीं जाणां महिला करतात आनी हे देवाची ख्याती जी अशी आहा ती 100-150 वर्सां पयलींचो इतिहास आहा की आमची आई आनी आमचे पूर्वज सुद्दां हांगा ते सांगताले की हे देवस्थान बरें जागृत देवस्थान म्हणून आनी त्या निमित्तान सगळे भावार्थान ही आमी सगळी सेवा जी आहा ह्या देवाची करता तशीच सगळीं जाणां आतां वाड्यार ल्हान भुरगे जावं व्हडले ज्येश्ठ जावं सगळेच जाण भक्ती भावान ही सेवा करता आनी अशीच चालू आसता। काय नसले कितें खाली आमचे नाल दितले कितें तेजे वयल्यान मागीर ती मूर्ती हाडली 13 वर्स कितें तशें हांगा वाडवळ जाता कितें 23 म्हळ्यार कितें आयताराक वर्सा वर्सा वाडवळ जाता कोणे वाडतात बरें वाडतात बरें करतात वर्साचे ते वाडवळ कोणाचे पयलवाल्यांचे तेंचे कडेन जायना म्हणून आमकां मिक्स करून करुया म्हणटाले आमी 10 जाणांनी करुया म्हणटा कितें इतलें बरे भशेन चलता।